तळ्याकडलो डोंगर कोणी फोडून उडयलो तुम्ही जाणात? आख्खो डोंगर फोडून ते एडिशनल कन्वर्जन कोणे केला? तुमच्या भितरूच ह्यो सगळ्यो व्यक्ती वावुरतात आणि जेन्ना ते येतात तेन्नाय तुम्ही तांकां हार घालतात। ह्यो गोष्टी तुम्ही तांकां जाप विचारपा जाय। हांव तुमकां खंयच्याच पार्टीन जॉइन जावा जावनाका म्हणना। पॉलिटिकल हे सगळे वेगळे आसूंक शकता, पण तुमचो जर तुम्ही प्रतिनिधी म्हणून कोणी मानतात, तुमचो लीडर म्हणून जर तुम्ही कोणी मानता, त्या लिडराक पहिली गोष्ट म्हणल्यार तुम्ही जाप विचारपा जाय। फाल्यां तो दारान येतलो, एखाद्या झेडपीचे इलेक्शन येतलो, एखाद्या विधानसभेचे इलेक्शन येतलो, वा त्याचे पयलीं आनी कित्याक येतलो, तेन्ना तुमच्या पैकी कितले जाण हो जाप विचारतात। खूप जाण आपल्याक जॉब दिवना, आनी कितें दिवना म्हणून झगडटात। गांवाक लागून प्रश्न विचारपी मनीस तयार जावपा जाय, ग्राम सभेत हे प्रश्न उपस्थित करपा जाय आणि तेन्नाच हे सगळे सुटावे जातले। आणि ताका लागून आयज ही सातेरीच्या पायाकडेन ही जी सुरवात जाल्या आणि हो जो एक महिला शक्ती वर्ग जो आयज हांगा उबो आसा, म्हाका तिची आशा आसा की हेजे वयल्यान हो जो प्रश्न आसा, हो जो प्रोजेक्ट आसा आणि हे जे कन्वर्जन आसा दोंगराचे लो डेव्हलपमेंट स्लोपाचे, ते फाटी घेवचेच पडटले आणि ताका लागून सगळ्यांचो नेट हांगा जाय पडटलो।